वेंचणुकेच्या मतदानाची तारीख लागीं येता तशी गोंयांत पोटवेंचणुकेच्या प्रचार नेटान चालू आसात. काँग्रेसीचो मांद्रे मतदारसंघाचो उमेदवार बाबी बागकारान पालये गांवांत प्रचार शुक्रारा दीस केला. पालये गांवांत आशिल्ल्या देवीचो आशिर्वाद घेवन पालयेन प्रचाराक सुरवात केल्या. बाबी बागकारा बरोबर प्रचार करतना ताचे बरोबर गोपाळ परबान वांटो घेतला. आणि आयज आतां हितून आमी मदलावाडा, मानशी, निजलवाडा ते करीत आहात. थोडोसो कॅन्डिडेट ठरपाक लेट जालो. अगोदरच्या कॅन्डिडेटने अगोदरच ते गांव पूर्ण केल्ले आसतात. त्यामुळे आता आमचो प्रचार सध्या जे चालू आहा तो प्रचार परत जोमान चाललेला आहा सध्या तिकडे बाकीच्या मतदारसंघात. पालये आता आमी आजपासून सबन गाव कंप्लीट करतले. आता बाबी बागकाराक कित्याक फुडें रावलें मी तर माझ्या घराकडे खूपशी कामां आसली न्हू तर जावंक ना आनी दाखोवंक ना म्हणून माझी सगळी फूट पायरी मागीर सगळं तशें आसता म्हणजे बाबा बागकारा फाटल्यान मी आसले आनी उपेक्षा रोवतले म्हणजे फाटल्यान एक एम.एल.ए. आसलो त्यांनी कांयच कामां करूंक ना. कांयच करूंक ना माझा. जो फावंडेशन घातला गोपाळ काका तेच फावंडेशनान काँग्रेस पक्ष पालयान बऱ्यापैकी मतां घेतलो अशी म्हाका खात्री आसा. आणि आमच्या बाबी बागकाराचो विजय जातलो हो निश्चित आसा. काँग्रेसीक आमी खूब वर्सां जालीं की काँग्रेसच्या फाटल्यान जावन आमी आमदारय काँग्रेसीचो निवडून दिल्लो पयल्या 5 वर्सांक. ज्या आमदारान आमकां सगळ्यांक इकले व्हरान दिल्लीक म्हणटनी आमकां सगळ्यांक खोंट अशी मारून धांवडायल्ले हातीन आनी आयज आमकां काँग्रेसीन ह्यो क्लीन सारको म्हणजे ज्याच्या आंगार कसलो दाग नासलेलो ह्यो कॅन्डिडेट आमकां बाबी बागकर भाई आमकां ह्यो दिल्लो आहा. ह्यो इतको नितळा की एक अपोजिशन सुद्दां सांगूंक शकनात की तेणी खंय काय केल्लो आहा करप्टेड खंय काय कोणाचा खाल्ला.